Psalm chapter 27 verse 10 to 14. आवय बापय म्हाका सांतीत जाल्यारी सरेस्पोर म्हाका विंगेन घेतलो. सरेस्परा तुजी वाट म्हाका दाखय. म्हज्या दुस्मानाक म्हाका लागून सारक्या मार्गान म्हाका चलय. म्हज्या विरोधाच्या घासान म्हाका घाली नाका, कित्याक पोडकिरे साक्षी म्हजे विरोध उठल्यात आनी जुलुमान भरलेलो उस्वास सोडतात. पूण हांव हें खरेंच जाणा. येतेल्याच्या देशान सरेस्पराचे बरेपण हांव देखतलों. सरेस्पराचेर विश्वास दवर, तीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सरेस्पराचेर विश्वास दवर. Romans chapter 8 verse 31. कितले सकट आमच्या दोळ्या उजीर असताना आणि की आम्ही किती म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरेस्पोर तुजो देव तुजे मोदे आसा, जैत दितलो झुजारी तो. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंगडाचे आडामे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सरेस्पोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. John chapter 3 verse 17. देवान आपल्या पुताक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, पगार ताचे मारिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. Mark chapter 9 verse 17 to 27. तवळ जोमा भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागिल्ल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशीन हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या तक्षण ताका धरणीर आपटिता, उपरांत तो फेंड ओंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसराक भायर घाला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें परातले, पूण तांच्यान तें जालें ना. इजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारले, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा. तांणी जाप दिले, ल्हान तावनूच. ताचो नाश करीजे म्हूण तवळ ताका ताणें उज्यान आनी उदकान लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांय पुणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. दिसून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमानतेल्याक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापय दुका गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सतमानतान दनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आदार दी. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी बरोवन आयिल्लो पळोवन जेजून देंवसाराक बेस्टावन म्हळें, बेऱ्या आनी मोन्या देंवसारा, ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे तें केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याचो जायत्यो वोडी काडीत देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पटलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. दिसून ताचो हात धरून ताका उखोवन आनी तो उठोवन उबो रावलो. Isaiah chapter 43 verse 2 and 3. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबें आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात.
उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार.